सिराकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. उज्या सारको एलिशा प्रवादी उठलो, आगट्या सारकीं ताची उतरां. ताणें तांकां भूक हाडली आनी क्रोधान तांचो भस्म केलो. देवाच्या नांवान ताणें सोर्ग बंद दवरलो. तशेंच 3 फावटी वयर तावन उजो देंवयलो. एलिशा, तुज्या विजमितांनी तूं कितलो मोहिमेवंत. तुजे भाशेन आनी कोणाच्यान बोडाय दाखोवंक जायत. उज्याच्या घोड्याचे गाडयेन उज्याच्या भोंवऱ्यान तुका वयर व्हेलो. देवाची शिरोंत पडचे आदींच ती पालोवच्याक आपल्या भुरग्या वाटेन आवय बापायची काळजां ओडून व्हरच्याक आनी जाकोबाची कुळां नव्यान स्थापच्याक ताका नेमलोल्या काळार तयार केलोलो म्हूण बरयलोलें आसा. तुका देखला आनी तुजी इश्टागत जोडून मरून गेल्यांत ती सगळीं सुपागी. देवाचें उतोडें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. म्हणया, तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गवळी तर आमकां आयक. तुज्या मुखामळाचो परजोळ फांकूय. तुजें बळ उक्तेपणी दाखय. सबाब, तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. दोलबरांच्या सर्वेस्परा, आमी प्रार्थून मागता, आमचेशी परतून ये. स्वर्गार्थान नदर मार. हे तुजे दाखवेली कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. सबाब, तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तुज्या उजव्याक बसलेल्या पुरुशांचेर, तुवें बलिश्ट केल्ल्या मनशांचेर सदांच तुजो हात दवर आनी कदींच तुजे सोरशिली आमी कोडसरून वेचिना. आमकां नेव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. सबाब, तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पराचो मारोग तयार कर. ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें थारोन पळयतलें. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. माथ्यो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दोंगरा वेले देंवून येता आसतना शिसांनी जेजू कडेन विचारलें, एलिजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात? ताणें जाप दिली, एलिजा येतलो खरो आनी सगळें थाऱ्यार घालतलो, पूण एलिजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी ताणें ताका अडकलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें. तेच पर्यान मनशाच्या पुतानूय तांच्या हातांतले सोंसचें आसा. तेन्ना स्नान दातार जोआं विशीं तो उलयतालो म्हूण सीस समजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाड. एलिजा येतलो खरो, सगळें थाऱ्यार घालतलो. मॅथ्यू 17:11.
नियाळकादार आयच्या वाचपान पेद्रूक, जुआंवाक आनी जाकोबाक जेन्ना जेजूच्या रुपांतराचें दर्शन फावो जालें तेन्ना तांकां एक प्रश्न आयलो. एलिजा कित्याक परतून दिश्टी पडलो? जुदेव एलिजा खरें परतून येतलो म्हूण रावताले. तेन्ना जेजू तांकां उगडास करता. हांवूच तो एलिजाची सुवातेर आयला. सगळे थाऱ्यार घालूं. पूण तें तांकां समजून घेवंक अवघड जातालें. जेजूच्या शिसां भाशेन आमकांय समजून आनी मानून घेवंक अवघड जाता. जेन्ना जायते दुबाव आमच्यान भितर सरतात, जेन्ना जायत्यो चुकीच्यो शिकवण्यो आमी वाचताव आनी नियाळटाव. जेजूचें येणें बेश्टें वाचपाचें न्हय, पूण भावार्थान वाचून तें मानून घेवपाचें. कित्याक तातूंतूच देवाची जाणवाय लिपलोली आसा. कित्याक ह्या दर्शनांत देवाची पदवी आमकां दिसून येता. जेजू एलिजा परी सगळें वायट थाऱ्यार घालतलो आनी मोजेसा भाशेन ह्या मनीसकुळाक आपल्या कश्टां, मरणां आनी जिवंतपणा वरवीं तारण करतलो. आयची परब लोरेटाची सायबीण माय हिचें परब 2019 फ्रांसीस पाप सायबान घडोवन हाडल्या. न्हय थंय सायबीण माय दिश्टी पडली म्हूण, पूण हे सुवातेर सायबीण मांयक बोडव्यान भेट केली म्हूण. सायबीण माय आयल्या म्हयन्यांत आयलोली दुबाव सोडून देवाच्या उतराक भावार्थान होयकार दिलो आनी देवाची येवजण मानून घेतली. म्हजो थाराव दुबाव घेवन न्हय, पूण भावार्थान जेजूचो पास्कांचो गूट जिवंक वावुरतेली.